2 महिन्यां भितर दिवचलच्या कातरवाड्यावयली रस्त्याची समस्या सुटावी करात ना जाल्यार रस्त्याचेर देवन आयडीसी चक्का जाम आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसी गटान दिल्या। मजगती सध्याच्या मातयेच्या रस्त्याचो धूप जाला। उटंगाराचो पावस पडटकीच सध्याचो रस्तो उदकापना वचून लोकांचे बरेच हाल जातात। दिवचले आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचेर धड रस्तो ना। आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळावे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन करीत आसात। मात हे मागणेक आयज मेरेन आडनदर जाल्या। धड रस्तो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात। देखून वाड्यावेल्या लोकांक साबार अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। मजगती गट काँग्रेसीचो अध्यक्ष दत्तराम शेटये आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याच्या प्रस्नाचेर नाराजी उक्तायल्या। 2 महिन्यां भितर ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस गटान दिल्या। आयज हो जो रोड जर तुम्ही पळयलो, हो रोड गेले जशें आमच्या लिडरान सांगले हांगाच्या की गेले 30 वर्सां ह्या रोडाची लोक विनंती करता आणि 150 ते 200 घरां आसा। म्हणजे ह्या सरकारा कडेन ह्या म्युनिसिपालिटी कडेन 30 वर्सां लोकांनी भोव मारपाचे रस्तो जावचो म्हणून हे होणक्यांनी हांचो आतां म्हाका सांगा ते म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन आनी कोणाचा मंत्रा ते हांगा ते दितले असले करपाक। हेच जर कोण भायले हांगा रावल्ले मोठे लोक जाल्यार इतकें चकाचक रस्तो करून दितले असले, 30 वर्सां रावचे नसले। आनी आयज हांव सरकाराक असेंब्ली येता आनी म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाकय सांगता आनी चेअरपर्सनाक हांगाच्यान आमी आव्हान करता की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपा जाय आनी जर हो रस्तो जावंक ना जाल्यार सगळ्या लोकांक हांगा उठोवन सगळे इंडस्ट्री चक्का बंद करतले आमी हांगासर पळयता की ह्या रस्त्याची जी हालत जाल्लेली आसा पळय, गेले 30 वर्सां सगळ्या ह्या लोकल्सांचे डिमांड आसा की हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय। कितलेशेच लोकांचे डिमांड आहा कारण हांगा जवळ जवळ 100-150 घरां आसा। आमी पळयता की सिनियर सिटीजन म्हणा किंवा ल्हान भुरगे ह्याच रस्त्यांतून ते स्कुलांक वयता किंवा आपल्या बाजारांत बिचोली मार्केटांत वयता। जेन्ना समजा एखादे वेळी जेन्ना आमचे ॲम्ब्युलन्साचो टायम येता, ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी आसता किंवा सिनियर सिटीजनांक रातच्या टायमार कितें प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसता। सो हांव तुमच्या माध्यमातून मागता PWD मिनिस्टर तसेच आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी कळोवचे बिचोली डिपार्टमेंटाक आनी बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो तेंच्यांनी करून करपाची ऑर्डर दिवपाची। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।